नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांते हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आपयल्ले बसकेचेर प्रस्न हेर विरोधकांनी मारली कूस. विजय म्हणटा बीएससी उपरांत बसकेक अर्थ ना. युरी म्हणटा परंपरा अजेंडा ना. पावसाळी अधिवेशनाच्या तयारीक सत्ताधारी आमदारांची खासा बसका फक्त सुदीन येवंक पावलो ना. मुख्यमंत्री म्हणटा आमदार मंत्र्याच्या कामकाज समन्वयाक बसका. रो रो फेरी सुरू जातनाच प्रवाशांची गर्दी, गाडयांच्यो घे लायनी, थळाव्या सैट टुरिस्टांची गर्दी. न्हय येरादारी म्हणटा गर्देचो प्रस्न 2 दिसांत तडीक लायता. बेकायदेशीर रेव काडटेल्यांचेर कारवायेक पुलीस फेल. हायकोर्ट तापले. पेडणेच्या मामलेदारान पुलिसांक सांगिल्ले एक्शन घेवंक डीजीपीक ऑर्डर. गोयचे काय पारंपारीक नुस्तेमार नेम मोडून करता नुस्तेमारी. मेकनायज्ड नुस्तेमारी आड गोयच्या नुस्तेमारी बोटवाल्यांनी काढलो आवाज. आणि शिमिटान भरिल्लो ट्रक चल्ला घाटार खोल. देगणात कोसळ्ळो. वेळार उडी मारिल्ल्यान ड्रायव्हर साल्वार. रस्त्याच्या एके वटेन पालसण कोसळिल्ले. खबरो विस्तारान. पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर विरोधी पक्ष फुडारी युरीन युनायटेड ऑपोजिशनाची बसका आपयल्ली. मात विरोधकां मदींच विरोधाचो सूर. विजय म्हणटा बीएससीची बसका जाले उपरांत बसका कित्याक. मिटींग बीएससी आदी जावंक जाय आशिल्ली. युरी म्हणटा बीएससी उपरांत बसकेची परंपरा. बाकीचो कांयच अजेंडा ना. पावसाळी अधिवेशनात रणनीती करपा खातीर विरोधकांची बसका जाता. मात विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान बसका आपयली ती बीएससी मिटिंगे उपरांत. ताचेर विजयान नाराजी उक्तायल्या. ही प्रथा ते फॉलो करतात. जेन्ना व्हडलें सेशन आसता, चड करून मॉन्सून सेशन, तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं, प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय. आतां प्रोसेस सोंपलो, फाल्यां लास्ट दीस, ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो. सो ती बिझनेस एडवायझरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली, जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली, वावर काडप आशिल्लें, तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप शक्य जातलें. हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें, कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच, म्हाका म्हणजे मनान म्हणजे तकलेन येना. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा परंपरे प्रमाणच बसका आपयल्या. All that we are present in the opposition, that I believe this is the chance that we can put the government on the mat and let us all rise to the occasion, because Goans are watching. Goans know how this BJP government have come into power. It's not any personal issue. I have no ego. It is a very open message that let us fight for issues. We came up to this that गोंयची पासत जोरी तोरी वे गोवा फर्स्ट मुटाय जाल्यार आनी गोंयचे इश्यू मुटाय जाल्यार रेस्ट एवरीथिंग शुड बी केप्ट असाइड. एंड यू हैव सीन इन लास्ट 3-3.5 वर्सां ज्यो असेंब्ली आज सेशन जाले, तितले असेंब्ली सेशनान वी एज द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द आम आदमी पार्टी हैव ऑलवेज बीन युनाइटेड to take up Goa's issues. So today there are a lot of issues in Goa. In fact, I mean discuss kela and how to find a solution. We will definitely all come together. I mean the opposition has so many times and then sessions जातले, we will all come together and corner the government. परत पासून मेळटले, but this is the beginning and I think this is a very good move. Even on resolution, तुम्ही जाणा ते रोमी स्क्रिप्ट आम्ही ते आता एक रेजोल्यूशन द्यायला तो नंबर म्हाका आयला.
जावं रेजोल्युशन्स आनी हे डिस्कस करपाक आयज आमची मिटींग ही जाल्या आनी बरे भाशेन जायते इश्यू गोंयचे इश्यू घेतले आनी गोंयचे इश्यू घेतलो जाल्यार आमी सगळे एकठांय रावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. पावसाळी अधिवेशनाच्या तयारीक सत्ताधारी आमदारांची खासा बसका जाली. बसकेक मोगोचो सुदीन एकलो ताच्या पर्सनल अडचणींक लागून पावलो ना. अपक्ष चंद्रकांत शेटये आनी आंतर वाजोय आशिल्लो. सत्ताधारी आमदार मंत्र्याच्या कामकाजाचो समन्वय करपाच्या नजरेन चर्चा जाल्या म्हणून मुख्यमंत्री बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर वीक आनी आमचे अलायन्स पार्टनर हांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली. सगळे आमदार आनी मंत्री सो दॅट असेंब्लीच्या संदर्भातले कामकाज एकंदर सगळ्या कडेन डिस्कस करपा खातीर मंत्र्यांनी आपली बिलां सगळी घातला काय ना किंवा आनी कितें जर पॉलिसी डिसिजन आमकां डिक्लेअर करपाचो त्याच्या संदर्भात डिस्कशन जालें. इवन दो जे क्वेश्चन्स आन्सर घातल्या किंवा प्रायव्हेट रेजोल्युशन अजूनही 2 दीस उरल्या घालपाचे ताच्या संदर्भात इन डिटेलान डिस्कशन आशिल्लें. एकंदर असेंब्लीच्या संदर्भातली पूर्व तयारी करपा खातीरच आयची आमच्या अलायन्स पार्टनरांच्या बरोबर आशिल्ले डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आंतोन वाज हे आयच्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले. एमजीपीचो आज येवन सुनील ढवळीकरान सांगलें की आपूण पर्सनली पावतलो भायर आहा. अरे असेंब्ली डेज जे आहा पळय न्ही 15 दिसाची असेंब्ली आहा. 3 दीस गव्हर्नर एड्रेसाचे टॉक ऑलरेडी फाटल्या एका जाल्या. एकंदर 18 दिसाची आसतली. 3 दिसाचे ऑलरेडी जाले आतां रिपन. बसके विशीं प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक मिडिया कडेन उलयलो. काल कोर कमिटीन अशें डिसिजन घेतलें की टॅक्सीचे एक कमिटी फॉर्म अंडर लिडरशीप सीएमाचे. सो कशी विशय सुटावे करपा लागून त्या थंयच्या लोकप्रतिनिधीक भितर घेवन त्या टॅक्सीवाल्यांचे हें कितें आसा प्रॉब्लेम्स कितें आसा अडचणी सगळे सुटावे करून एका प्लॅटफॉर्माचेर तांकां लोकांक एक बरी सेवा दिवपाक जाय जाल्यार तांकां येवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय बसूंक जाय आनी त्या खातीर ती कमिटी की ते थंय डिस्कशन करतले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी साहिल मांद्रेकार. रो फेरी सुरू जावन 2 दीस जाले. गाडयांच्यो घे लायनी. नवे फेरयेचो अणभव घेवंक थळाव्या बरोबर टुरिस्टांची गर्दी. नवी फेरी घालून सुद्दां प्रस्न सुटनात म्हणून चोडणाचे थळावे उलयले. मजगती शिस्तीक पुलीस घालून 1-2 दिसान प्रस्न तडीक लायता म्हणून न्हंय येरादारी मंत्री फळदेसाय उलयला. सोमारा घातली चोडणात 3री फेरी पूण सुरवात केल्ल्या दुसऱ्याच दिसा रोरो फेरींत प्रवास करपाक लोकांची गर्दी पडिल्ली दिसली. नवी फेरी घातली तरी अडचण्यो आसा तश्योच म्हूण चोडणेचे थळावे उलयले. पळोवंक शकता रोरो फेरीपट्टी कशी लायन आहा ती. आयज उद्घाटन जाल्यार दुसरो दीस जालो पूण फेरीपोटीची युज्युअल लायन आहा तशीच आहा. जे आमकां इनकन्विनियन्स जाताले चोडणेकारांक ते तशेंच जाल्ले आहा. सो व्हडलो कांय फरक पडोंक ना. आनी आतां अशें जाल्लें की 15 मिनटां दोनूय फेरीपोटी तेवटेनूच. सो हेज्या मध्येगातान कितें जर एम्बुलन्स येयल्ली कोणें इमर्जन्सी आसलेले एम्बुलन्स ती वयतली आसली कशी हो एक मोठो प्रश्न येता. सो मेन जो आमचो सुटावो आसलो की जे इनकन्विनियन्स जाता पळय ते तशेंच जाता. The situation over here hasn't changed. It has become worse. Even during the peak hour, I've got videos and photographs. It was a total chaos, a total breakdown of the system. There are only 2 home guards over here on duty. There is no police to control the traffic, or there is no option for a pass kept as of now because the app is not yet ready. This is a total inconvenience on the for the commuters and lapse on the part of the government. Thank you. हांगा पळोवंक शकता तुमी चोडणा केदी व्हडली 2 आयज काल उद्घाटन जालां रोरो फेरयेचें पूण कितली व्हडली लायन आनी फेरी सर्विसीस व्हेरी स्लो कशी दिसता. ज्या भशेन वचोंक जाय तशी वचना. हांगा लोकांक जे त्रास जाता पळय ते तशेंच त्रास जायत आसा. आतां अशें जालें की 15 मिनटां दोनूय रोरो फेरीपोटी तेवटेन जाल्ल्यो. सो आतां एम्बुलन्स वयतली जाल्यार कशी वयतली. एम्बुलन्स जर हांगा येयली कोणा पेशंटाक घेवन जाल्यार कशी वयतली ती कळना. मजगती रोरो फेरींत जातल्या गर्दीचेर 1-2 दिसां भितर फाव ते उपाय काडटले म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. नंतर सगळे एम्प्टी जावपाक जर स्मूथ मेळालो रस्तो जाल्यार एवरीथिंग विल गो व्हेरी स्मूथली. बट अनफॉर्च्युनेटली सगळे स्कूटरवाले येतात आणि ते दारार रावतात बोटीचे लागले नंतर. आमकां संवय कितें आसा की बोट आसतना लागली काय ना ते स्कूटरवाले सगळे मुखार वचून रावतात आणि एकच सायडीन जाता कारण ह्या सायडीन आमी ते स्टॉप केल्ले आसा. दॅट वी वील पुट पुलीस फोर्स टायमार पसून कसो आसा तो 1-2 दिसां भितर जातलो रिजॉल्व जातलो. आमचे कडेन एडिशनल फेरीज कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी साहिल मांद्रेकार. बेकायदेशीर रेव काडटल्यांच्या आड कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान हायकोर्टान तिडक उक्तायली.
एप्रिलांत पेडणेच्या मामलेदारान तेरेखोल कोस्टल पुलिसांक कळून सुद्धा कारवाय जाली ना. संबंधित अधिकाऱ्यांचेर ॲक्शन घेवची म्हणून हायकोर्टान आता डीजीपीक ऑर्डर दिल्या. See, today, just before the hearing or during the hearing, they have produced certain photographs to show that there is at 2 or 3 places there is some illegal extraction going on. In respect of one illegal sand mining, they have produced one letter from the Mamletdar when there was a call made by the Mamletdar and the police did not respond to it. Now, as far as that is concerned, the court has told us to take instructions from the DGP as to what action and what mode or methodology will be adopted for the purpose of ensuring that the police reach the site at the right time. And after 2 weeks, the court has fixed the matter, and we will tell the court as to what mechanism will be adopted as far as police are concerned when there is a complaint of this. पर्वरी ट्रायबल भवन बांदपाक सरकाराक गोमंतक गौड मराठा समाजाकडच्यान एनओसी घेवची पडटली. समाजाच्या वांगडी उलयल्यात. ट्रायबल भवन राजकी प्रस्नांक लागून न्ही, समाजामदी आशिल्ल्या भितरल्या तंट्याक लागून आडकला म्हणून गोमंतक गौड मराठा समाजाचो कार्याध्यक्ष उलयला. 87 घेतली जमीन पयली आमची संस्थेन घेतिल्ली. फाटलो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्लो गोविंद गावडे, ताजी जी टीम आसा ती टीम ताजे कडेन कनेक्ट आसलेली जी 90 to 95 आसा. सो ताका लागून तेणी तांचे कडच्यान एनओसी घेतली आनी आमकां कळनासतना भितरल्या भितर करून उडयलें त्या टायमार. आनी हांगा करतना आमचे अंतर्गत वाद मिटय पयलीं आनी मागीर खातीर आमी हात घालया हें सांगिल्लें आमी त्या टायमाचेर. सो ताणें त्या टायमाचेर आपलो मातसो अधिकाराचो वापर केलो. हांव ताका आरोप करना तशें हें ना, पूण ताणें अधिकाराचो आरोप त्या टायमार केलो. तरी सुद्दां तुमकां जर हांगा बांदपाचें आसा जाल्यार जी एनओसी तुमी जी डुप्लिकेट जी आमची म्हणजे हांव डुप्लिकेट म्हणू शकता तांकां जी आमची रजिस्ट्रेशन जाल्ले कडेन आसा ती रिवोक करची तुमी. आसा तशी जमीन परत हें करची आनी एनओसी आमचे कडच्यान घेवची आनी ट्रायबल भवन आमची बांदपाक आमची असतात तुमकां बंधनकारक हाडचें ना. जमनीचे जो विशय आसा तो सरकाराक लागून उरलो कडेन ना. हें जाल्यार आमी आमची कमिटी मार्फत आमी सांगूंक सोदता. तो विशय आसा तो आमच्या अंतर्गत कमिटीच्या विशयाक लागून उरलो कडेन आसा. सो तुमी एकदां व्हेरीफाय करचें, कमिटीन आमचे सरकारान एकदां व्हेरीफाय करचें. कितें व्हेरीफाय करचें जाल्यार तांचे कडेन जी दुसरी कमिटी आमची आसा त्या कमिटी कडेन कितें जर डॉक्युमेंटेशन तेणी पार्ट आसा जाल्यार दाखोवचो. सभापती तवडकार बीजेपीच्या स्ट्रॅटेजीक बसकेत कसो वता काय आमदार विजय सरदेसायचो प्रस्न. सभापती न्यूट्रल आसपाक जाय, तोच पक्षपात करपाक लागलो, बीजेपीचो वांगडी कसो वागपाक लागलो जाल्यार लोकशाय खंय उरतली काय विजयाचो प्रस्न. आमचो मानादीक सभापती काल बीजेपीचे कोर कमिटीचे मिटिंगेंतल्यान भायर येतना तेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की तुमचें मंत्रीपद जावपाचें आहा ताचेर तुजें कितें आसा काय म्हणून सांगपाचें. जाल्यार मानादीक सभापतीन म्हणलें की आवाज जातलो म्हणून. ही कालची खबर. आज तो बीजेपी लेजिस्लेटीव पार्टीची मिटींग एक हॉटेलान जाता. जी मिटींग आमकां भितरले गोपांतल्यान कळटा ही मिटींग एसेंब्लीचें सेशन रीग करपाक केल्ली. थंय मंत्र्यांचे अंडर टिमी केल्यात. अशे मिटींगेक सभापती आपली हजेरी लायता. लोकांक कितें कळपाचें हातूंत? लोकांनी आनी गोंयकारांनी कितें चिंतपाचें की सभापती जो न्यूट्रल आसपाक जाय, जो एक अंपायर कसो आसपाक जाय, हो सभापतीच जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीच जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाय आनी खंय उरतली? खंयची लोकशाय? ही अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी न्ही जाल्यार ही कितें? हो प्रश्न म्हाका दिसता गोंयकारांनी विचार करूंक जाय हेचेर आनी बीजेपीन उत्तर दिवचें. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. चोरला एक म्हालाचो ट्रक खोल देगणात कोसळ्ळो. ट्रक कोसळटा तो पळोवन ड्रायव्हरान भायर उडी मारली. ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार. रस्त्याच्या एके वटेन खंय पालसन कोसळिल्लें. ट्रक देगे वयल्यान वाट काडटालो. ट्रक शिमिटान लोडेड. नमस्कार, आम्ही सध्या चोरला घाटाक आसा आनी चोरला घाटाक एक व्हडलो एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक लॉरी सिमेंट भरून लोडेड गाडी बेळगांवच्यान गोंय वाटेन येताली आनी जेन्ना तेणी गोवा बॉर्डर आसा ती बॉर्डर क्रॉस केल्या उपरांत जस्ट थंयच्यान एक 500 मीटर सकयल
हांगासर ताका म्हाज्या फाटल्यान जी तुमी लँडस्लायड पळोवंक शकता ती लँडस्लायड एक ल्हानशी लँडस्लायड आसली आनी तेजी माती सगळी रस्त्यार आसली आनी लँडस्लायडी बरोबर एक झाडे हांगासर पडलेले आसले आनी तेका लागून वाट काडपाक लागून तेणे ते ड्रायव्हरान आपली गाडी जी आसा ती दावे वटेन घेतली आनी दावे वटेन घेतल्या उपरांत जी तेजी गाडी आसा ती जवळ जवळ ट्रक रस्त्या भायर वचून जवळ जवळ 50 ते 60 मीटर हांगासर सकयल घाईन पडलेलो आसा. हेतून सगळो सिमेंटाचो लोड आसा तो सगळो टोटल भरलेलो आसलो आनी ते सगळे सिमेंट बॅगां आसा ती हांगासर पडलेली आसा आनी ट्रक अशा परिस्थितीन आसा की ज्या जाग्यार पुलीस वचून पंचनामा सुद्दां करपाक शकना आनी डावटफूल ट्रक तो परतून काडपाक मेळटलो असो कित्याक हांगासर सामकें एकदम डीप आसा आनी डीप असल्या कारणान तो ट्रक जो डायरेक्ट आसा तो 50 ते 60 मीटर सकयल गेल्लो आसा. हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की लोखणाची जी सायड पट्टी जी आसता ती स्टील बॅरिगेड म्हणटा आमी ताका ती घातलेली आसता बट जेन्ना ट्रक भायर गेलो तेन्ना त्या ट्रकाचो लोड इतलो आसलो की ती सायड बॅरिगेडूय काय कामाचे उरले ना आनी ते सगळे घेवन ट्रक डायरेक्ट सकयल 50 ते 60 मीटर गेल्लो आसा आनी हेतून आख्खो सिमेंटान भरलेलो ट्रक फूल लोड आनी गाडयेचे दोगांचे व्हडल्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. गोयचे कांय पारंपारीक नुस्तेमार नेम मोडून खंय नुस्तेमारी करतात. नेम मोडून मॅकनायज नुस्तेमारी चल्ल्या. गोयचे नुस्ते बोटवाले मिडिया मुखार पावले. खात्यान खर एक्शन घेवंक जाय नाजाल्यार फुडें गोंयकारांक नुस्तें मेळचें ना, संघटनेचे वांगडी उलयले. राज्यात नुस्तेमारी बंदी असताना काय नुस्तेमार नेमांचे उल्लंघन करतात, मॅकनायज फिशिंग करतात, व्हड बोटी जाळे वापरून नुस्तें मारतात म्हण गोंय बोट मालक संघटना मिडिया मुखार. सध्या ब्लेटंट वायोलेशन ऑफ फिशिंग चालू आहा बाय कॅनो ओनर्स कळ्ळें न्ही. ब्लेटंट फिशिंग म्हणल्यार सगळें इलिगल फिशिंग चालू आहा तें आमी एलिब्रेट केलां आतां प्रेस कॉन्फरन्सान आनी आमची एक मागणी आहा फिशरीज डिपार्टमेंटाक की ताणें पळय जशे जेटीज ऑर्गनायज केल्या आनी मॅकनायज फिशिंग ऑर्गनायज केलां तशें कॅनोचें फिशिंग ऑर्गनायज करून लिगल करपाचें नाल्यार ब्रिडींग पिरियडाक टोटल वायोलेशन जाता. सायज कॅनोची व्हडली आसा, मोनोफिलामेंट नेट्स यूज करता ते, मागीर मोटर्स 2 यूज करता जे इलिगल आहा, टोटल GPS यूज करता, विंच यूज करता. सो टोटल ते ट्रेडिशनल म्हणल्यार कितें ताणून भायर वचपाचें. तांकां कोर्टान एकूच मोटर दिला सेफ्टीक परत येवपाक इन केस वेदर बॅड अशें जाल्यार. पूण ते सगळेच मॅकनायज जाले. सो मॅकनायज जाले म्हणल्यार ते बोटकार जाले ना आमच्या भशेन. मागीर तांच्यांनी ब्रिडींग पिरियडाक फिशिंग करूंक उपकारना. मॅकनायज सगळे मशिनरी घेवन ब्रिडींग पिरियडाक जाल्यार ते मागीर ट्रेडिशनल कशें उरले. आमचें म्हणणें सिंपल, जर तूं ट्रेडिशनल जाल्यार तुवें ट्रेडिशनल वचपाक जाय नाल्यार 61 डेज एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बॅन आसा न्ही तो बॅन फॉलो करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा पालिका वाठारांत दरेक नाक्यार भौशीक सुवातार CCTV लावपाचें थारलां. 1 कोटी मोडून खासदार फंडांतल्यान खंय कॅमेरा घालतले. पुराय सहकार्य करपाचें उतर खंय श्रीपाद भाऊन दिलां. सोमारा नगरसेवकांची बसका. म्हापशा नगरपालिका वाठारांत दरेका नाक्यार सामाजीक थळांचेर शाळा कॉलेजीं कडेन CCTV लावपाचो पालिकेचो निर्णय. खासदार निधींतल्यान खंय कॅमेरा घालतले. CCTV कॅमेरा रिगार्डिंग आतां क्रिमिनल ऑफेन्सीस बी वाडल्या आनी जे ब्लॅक स्पॉट वचत ते लोक विलेज एरियांतून जे आतां काही लोकांक संवय जाता गार्बेज बी हाडून खंयसरूय उडयतात ती अवॉयड करपाक लागून आतां हे MP लाड फंडान CCTV संपूर्ण म्हापशांत बसोवपाक आतां कटकट चल्ल्या. नियम चल्ल्या जेणे करून जी क्रायमूय हळू वाडटा तेचेरूय मातशें रिस्ट्रिक्शन येतलें ते कमी जावपाक आनी कितें जालें जाल्यार बेगीन करपाक बेसिकली सपोर्ट जाता. तेचे बरोबर आमचें डिस्कशन जालें. सो खंय खंय घालपाक जाय मेन जे फेसीस आसा मेन म्हणजे आमकां मार्केटाचे जे एंट्रन्स आसा पळय थंय घालपाचें आमी डिसायड केलां. आनी मार्केट देन बस स्टॉप आनी मारुतीच्या देवळा कडेन इज द प्रायोरिटी. देन स्कूल्स ऑल स्कूल्स फ्रॉम म्हापसा कॉलेजीस ते कवर करपाचे आनी ऑल एंट्रन्स टू म्हापसा सिटी ते कवर करपाचे. वर्बली टॉक जाला पळय आमचो श्रीपाद भाऊ कडेन उलोवप जालां MP श्रीपाद भाऊ कडेन. He has told that he will fund 1 crore from my fund. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे.
कुंकळे चिफ्टन्स हुतात्मा दीस पाळो. पुर्तुगीजा आड बंडात वांटो घेवन हुतात्मा जाल्ल्या 16 वीरांचे पुतळे 15 जुलय 2027 आदी उबे करता. 1.5 कोटी पास जाल्यात. सरकाराचो उपकारी म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी थळावो आमदार युरी उलयलो. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटात चिफ्टन्स इतिहास भुरग्यां मेरेन पावोवंक एनिमेशन फिल्म काडटा. आज कुंकळे चिफ्टन हुतात्मा दीस पाळ्ळो. 15 जुलय 2026 पयलीं पोर्चुगीजां आड बंडात वांटोकार घेवन हुतात्मा जाल्ल्या 16 वीरांचे पुतळे बांदता. 1.5 कोटी मंजूर. सरकाराचो उपकारी म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी आनी थळावो आमदार युरी उलयलो. चिफ्टन्स मेमोरियल ट्रस्ट हाका मुखार घेवन दोतोर प्रमोद सावंता लागीं एक प्रपोजल घातलो की हिंगा आमचे 16 चिफ्टनाचे पुतले जावं हिंगा एक बरें रिवॅम्प जावपाक जाय म्हणून. कुशलकाय म्हाका भोगता सांगपाक तुका आनी सगळ्यांक तुमकां की हो टेंडर जावन 1 करोड ऑलमोस्ट 1.5 करोडाचो टेंडर जालोलो आसा PWD आनी हिंगा म्हाका सांगपाक तुमकां जाय की हेच ते फंक्शनाक हिंगा हो स्ट्रक्चर रिवॅम्प जातलो. हिंगा 16 आमचे चिफ्टन दिसले पडटले. 16 चिफ्टन हिंगा दिसपाक जाय. आमच्या काळजांत ते आसा. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा इतिहास भुरग्यां मेरेन पावपाक एनिमेशन फिल्म काडटा. म्हणूनच आमी हाचेर चड उजवाड घालपा खातीर एक एनिमेशन फिल्म काडपाचो विचार केल्लो आसा. म्हणजे ताका आमी हे म्हणटात एनिमेशन सिरीज काडटात आनी तातूंत भितर आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक आनी बाकीच्या सगळ्यांक सांगून आमचे कांय जे एपिसोड्स आसात ते कुंकळीच्या ह्या बंडाचेर घालपाक जाय म्हणून विनंती केल्ली आसा आनी मान्य केल्ली आसा आनी ताचेर काम सुरू जाल्लें आसा. जाणे करून आमच्या ल्हान ल्हान भुरगे आसात एनिमेशनांतल्यान तांच्या मनाचेर परिणाम जातलो की आमी हे फिल्म बरोबर आमचे जे पूर्वज आशिल्ले ते पुर्तुगीज त्या काळानूय भितर आसतले. तांचे कडेन शस्त्रां नासतलीं पण तांचे कडेन प्रकार अशे विचार आसतले. ते क्रांतिकारी आशिल्ले हे आमकां पळोवपाक मेळटले आनी ती एक स्फूर्ती ती एक चेतना आमी परत घेवन मुखार वतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या बाजारांची परिस्थिती बिकट. फोंड्या, वास्को, हळदोणे, दिवचलच्या बाजारांची हालत जाल्या. आपापले परीन उपाय काडटात. काम चल्लां म्हणून आमदार नगराध्यक्ष उलोवन दाखयतात. खासा रिपोर्ट. हळदोणा, दिवचल, फोंड्या, वास्कोचे बाजार विकट स्थितींत. स्थानीक आमदार नगराध्यक्ष म्हणटात फाव ते उपाय काडपाचे यत्न चालू आसा. बेगीनाच मार्केटांचो प्रश्न सोडयतले. फायल सामकी क्लियर जावपा आशिल्ली आनी आमी फावंडेशन स्टोन पासून मे म्हयन्यान नाल्यार जून म्हयन्यान लास्ट जुनान घालपाचें आशिल्लें. पूण फायल क्लियर जाता देखून तेच पयले बेगीन एक ऑब्जेक्शन काडून ते ऑब्जेक्शन सगळे तेंगे ओवररूल जाले आनी आमी मार्केट फायल फुडें व्हरतात. हांव CMाक पासून देव बरें करूं म्हणून सांगता कित्याक तेणें म्हाका भरपूर सपोर्ट दिला ती फायल मुखार व्हरपाक आनी आमचें काम स्टार्ट जावपाक. जागो खंय आसा जागो तुमी दाखोयात म्हाका. आतां दुसऱ्यांगे भाटांक घालपाक इजी सांगपाक हिंग घाल थिंग कोण दितलो. मुख्यमंत्री म्हणपाक लागला की कशें करचें. देर आर 2 वेज. एक तर आमी हे फक्त रिनोवेट करपाचें आसा तशेंच म्हणजे मातशें चकचकीत वयले ते पत्रे हें करचें. रेलींग गेला सायडीचें टायलींग गेला हें करचें. काय डिझायन चेंज करची. तशी बिल्डींग पयलें ओल्ड न्ही 2012ची बिल्डींग. आतां जर आमी इतलो कॉस्ट केलो जाल्यार कितलीं वर्सां लास्ट जाता. चेअरपर्सनान सांगलेलें आसा की ऑलरेडी म्हयनो जालो हे जे बेजमेंटाच्या वयर जे हॉटेलकार आहा जे बार एंड रेस्टॉरंट आहा तांकां ऑलरेडी नोटीस काडल्या जेणे करून तेंच्यांनी जी ड्रेनेज आहा ती ह्या बेजमेंटाक सोडलेली आसा आनी ही सगळी घाण तेंच्या लागून जाता म्हणून. सो ऑलरेडी तांकां फायनल नोटीस इश्यू केल्ली आसा. जर परत तेंच्यांनी ड्रेनेज सोडली जाल्यार खंय तरी तेंच्या शॉपांक सील मारचें पडटलें. ओल्ड वेजिटेबल मार्केट ताका आमी पॅविलियन म्हणटा. पॅविलियन 1 and 2 ते ऑलरेडी आमचो प्रोजेक्ट नेवो येता तांकां नोटीस धाडलेल्यो तेंच्यांनी वेकंट करचें म्हणून तेंचें मातशें खंय तरी आउटस्टँडींग एमावंट आसा आनी मागीर तांकां खंय तरी दुसरे कडेन हें बसोवपाचें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें. पूण कांय कारणान वास्कोन एकूय जागो ना तांकां आमी खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार बसयतलो म्हणून आमी सांगलें बाबा खंय आसा एडजस्टमेंट आमी करतले. कावन्सिलाक घातलेली ती आनी कावन्सिलान सांगलें बाबा तेंकाय आपय आनी बिरेस्तारा तेंच्या भितर आनी आमच्या भितर मिटींग करुया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडण्या ते काणकोण मेरेन दुर्लक्षीत मैदानां सरकार वेगवेगळ्या खेळा संघटनांक दितलो. कुमारजुवेच्या ग्राउंडाक 3.5 कोटी पास. संघटनांनी नव्या खेळगड्यांक फुडें काडचे. खेळा मळार देवन शारिरीक मानसीक फिटनेस सांबाळात. मुख्यमंत्र्याचो उलो. फिट इंडिया आनी फिट गोवा सकयल गोंयांक स्पोर्ट्स हब करपाचो प्लान.
सगळीकडले ग्राउंड्स वेगवेगळे कडले ग्राउंड्स जे आसा हे एबंडंट तशेंच पडलेले आहा. आमच्याकडे बऱ्याचशा एसोसिएशनांनी वेगवेगळे फावटी ग्राउंड्स मागल्या. हांवें म्हज्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिले इन रायटींग जर तेंच्यांनी दिलें आनी तो एसोसिएशनान जर ग्राउंड मेंटेन करपाची जबाबदारी घेतली आसत जाल्यार आमकां प्रत्येक वेगवेगळ्या एसोसिएशनाक वेगवेगळो ग्राउंड म्हणजे डेजिग्नेट करून दिवपा खातीर आमकां पॉसिबल जातलो. आयडेंटिफाय करात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत कितलेशेच ग्राउंड आसा आमचे म्हणजे ताजेर कांयच जायना. फक्त गोरवां चरता म्हणपाक काय हरकत. वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ग्राउंड बांदून दवरल्यार 10 वर्सां जाली. इन्फ्रास्ट्रक्चर येदो व्हडलो थंयसर कंप्लीट जावन आसा बट तेजो ज्या पद्दतीन यूज जावंक जाय त्या पद्दतीन जायना. कुंबारजुवा स्पोर्ट्स क्लबाचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर जावं कुंबारजुवा ग्राउंडार जो आशिल्लो 3.5 कोटी रुपया स्पेंड करून आमी तोय ग्राउंड बांदता. गोंयची खेळा मळार उदरगत जावची म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आनी डिरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स हांच्या जोडपालवान नव्या प्रकल्पांचो फुडाकार घेतलो. म्हाका दिसता एसोसिएशनांनी टॅलंट आयडेंटिफाय करचो पडटलो, तांकां ट्रेन करचें पडटलें, वेगवेगळ्या पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करचे पडटले, पार्टिसिपेशनाक एनकरेज करचें पडटलें. तेन्नाच आमकां नवीन टॅलंट नवीन यूथ हे खेळांत येवपाक लागता. खेळांनी भाग घेवन गोंयकारांनी स्वस्थ रावपाक जाय. येतल्या ऑलिंपिक्सा खातीरची तयारी आतांच खेळगड्यांनी सुरू करपाक जाय म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. खेळांतल्यान फक्त फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट जायना तर मेंटल स्ट्रेंथ सुद्धा क्रिएट जाता. भुरगीं आज भिता बट हे भिवपाक जायना म्हणून तर आमी तांकां मेंटल स्ट्रेंथ जर क्रिएट करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या कॉम्पिटिशनान तेंच्यांनी भाग घेवप गरजेचें आसा. ह्या सगळ्या खातीर परत एकदा गोंय एक स्पोर्ट्स हब म्हणून डेव्हलप जावपाक जाय. फिट इंडिया फिट गोवा ही कॅम्पेन ओन्ली आनी ओन्ली स्पोर्ट्स एसोसिएशन चलोवपाक शकता. ऑलिंपिक 2036 आनी उरलेल्यो नॅशनल गेम्स हाजे सगळ्याचे प्रिपेरेशन्स जे आसा हे आमच्या सगळ्यां कडल्यान आतां सुरू जावपाची गरज आसा. 2 crores 14,13,950 हे आमी एसोसिएशनाक दिता. 27 लाख आमी क्लबांक दिता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.